सरकाराची दादागिरी सांगेकार खपोवन घेवचे नात. पुर्वजांनी राखून दवरिल्ली शेतां सुभाष फळदेसाय आयआयटी हाडून काबार करपाक सोदता. जमीन कोमुनिदादची आसा. जितलो अधिकार सरकाराचो आसा तितलोच अधिकार जमनीचेर शेतकारांचोय आसा. आयआयटी प्रकल्प हाडपाचो आसा जाल्यार दुसऱ्या जाग्याचेर हाडात, पूण शेतकारांच्या जमनीचेर हाडचो न्ही. एकदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी त्या सुवातेर येवन पळोवणी करून लोकांचे म्हणणे आयकून घेवचें. आयआयटी विरोधात कुट्टाळी, सांगे, नागवे गांवच्या शेतकारांनी पणजे एकठांय येवन पत्रकार परिशद घेवन मागणी केल्या. माझें नांव संजय शाणू मापारी. हांव एक शेतकार. आमच्या गांवांत जी सुभाष फळदेसायाची आयआयटी हाडटा ती सगळ्यांचो ओपोज आसा. म्हणजे आमकां ती शेतकारां ती चड करून नाका. आमी गेल्ले फाटी हेका पंचायतीक ग्रामसभा आसली तेन्ना कांय लोकांनी पंचायतीक वचून हें सांगलां की ऑर्डर हें केलें, लेटर दिल्लें आसा की आमची शेत पिड्यार करून हांगा आयआयटी हाडची न्हय. तुका जर आयआयटी हाडपाची जर फळदेसायाक आसा जाल्यार आनी कितल्योश्यो जमिनी आसात. त्या जमनीनी तेणें आयआयटी हाडून थंय प्रोजेक्ट उबी करचो म्हणून लोकांचो डिमांड आसा. आनी आतां हे सांगे हितून आमच्या जी एरिया आमगे तितून सांगे मतदारसंघान 7 पंचायती आसात आनी एक म्युनिसिपालिटी आसा. तितून भितर 2 पंचायतीक आमची ही एरिया तितून येता. म्हणजे शेतकारांची जमीन जी आसा ती 2 पंचायती येता. एक उगी पंचायतीक येता आनी एक मळकणी पंचायती येता. आतां मळकणी पंचायतीच्या पसून सगळे लोकांची तेका आयआयटी आमच्या शेतान येवची न्हू अशें म्हणून ओपोज आसा. आनी उगी पंचायतीक पसून सगळे लोकांचो ओपोज आसा. हांव सुभाष फळदेसाय सांगूंक सोदतां कितें आनी प्रमोद सावंताकूय सांगूंक सोदतां कितें जे मायग्रंट हाडून तूं सांग्यार हाडून दवरपाक सोदता जाल्यार ती जमीन तूं फक्त सांगेकारांकूच तुज्या गव्हर्मेंट रेटीन जाल्यार बेजीन दी आनी एक 100 स्क्वेअर मिटर दी. कित्याक तांकां कोण घरांत बांदून रावतलो पूण मायग्रंटाक आमी दिवपा नाका. कित्याक आमची फुडली पिळगी आसा, आमचे भुरगे आसा, भुरग्यांची फाल पिळगी जातली. पिळगेक ती जमीन म्हणजे उरपाना आनी जमीन आमकां उरली जाल्यार आमकां आनी कांयच करूंक मेळची ना. तेन्ना हे मायग्रंट हाडले आमकां कांय करपाक. तेन्ना हांव सुभाष फळदेसाय इतलो सांगूंक सोदतां कितें तूं कितलें कर, तूं कितलो बडाय मार, नेट मार, आमकां तें कांय